वी विल ट्राय टू म्हणजे खंडन तांचे म्हणजे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेशमा मॅथ्यू ऑल्सो रिस्पॉन्डेड आणि पॉवर मिनिस्टरानूय जी एकदम भुरग्यापणाची विधानां जी केल्या म्हणजे रादर दॅन एड्रेसिंग द मेन इश्यू ही हॅज ट्रायड टू डिविएट द इश्यूज बाय कॉलिंग अस म्हणजे हांव कोण आणि इलिटरेट आणि असल्या सगळ्याचे. सो लिटरसी लेवल्स जे आसात निलेश काब्रालाचे ते सगळ्या गोंयन फाटीं पळयले लिटरसी लेवल्स. CZMP ड्राफ्ट तो जो घेवन भोगलो आणि गोंय काबार करपाचें ऑफिशियल डॉक्युमेंट तो लोकांच्या फुड्यान जेन्ना ताणें व्हेलो तेन्ना ताका पेडणे टू पणजी टू मडगांव टू फोंडा ज्या प्रकारचो विरोध लोकांचो आणि सोशल ऑर्गनायझेशनांचो गोंयच्या ताका घेवचो पडलो ते सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. सो त्यामुळे लिटरसी ताजी जितली आसा ती सगळ्या गोंयकारांक सुज्ञ गोंयकारांक अवेर गोंयकारांक खबर आसा. आणि दुसरें म्हणजे डेमोक्रेसी म्हणून आमी जेन्ना हें म्हणटा म्हणजे इफ देर इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज वॉट वी बिलीव इन जाल्यार प्रत्येक नागरिकाक अधिकार आसता की मूलभूत गरजो समजा गोंयकारांच्यो तुमी कंप्लीट करिना. तुमकां जे निवडून दिता लोक ते परफॉर्म करपाक दिता. तुमकां पब्लीक टॅक्स पेयराच्या पयशांनी लाखांनी इंटरेस्ट फ्री लोन्स आणि बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो दिल्यो वता. आतां कोणूय नोकरी करतना तुमची नोकरी जी आसा इट इज परफॉर्मन्स बेस्ड न्ही. परफॉर्मन्स बेस्ड आसतना निलेश काब्रालानूय एक आपूण जबाबदार मंत्री गोवा राज्याचो म्हणजे 15 लाख जनतेक हे जे आसा म्हणजे ताचे ही इज आन्सरेबल टू 15 लाख पीपल. ह्या जबाबदारीची जाण ताका आसूंक जाय आणि असले बाळबोध करपी वक्तव्य न करता मेन इश्यू जो आसा तो म्हणजे इंटरप्टेड पॉवर इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल अवर गोवन्स. आणि आमच्या म्हणण्या प्रमाणे रेशमा मॅथ्यू आणि निलेश काब्राल्स ऑफिस इज इन्वॉल्वड इनटू मेजर करप्शन ऍक्टिव्हिटीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो आय विल ते प्रेस आर्टिकल म्हाजे कडेन आसा तातूंत पयलो एक मुद्दो जो तिणें रेशमा मॅथ्यूजान काडलो तो पूजा इंडस्ट्रीज इज नॉट देयर इन बिडर्स लिस्ट. ना सगळ्यात पयलीं तिणें जें म्हणलें की इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आर प्रोक्युअर्ड by the department, electrical department through Goa Handicrafts, Rural and Small Scale Industries Development Corporation Limited, GHR, SSIDC. आता पहिल्या कॉन्फरन्सान आम्ही we have not questioned the process. पूजा इंडस्ट्रीजाचो रोल जो आसा तो आम्ही बिडर्स लिस्टांत ती आसा काय ना हे आम्ही उलोवंकूच ना. पण थ्रू हो प्रोसेस आमकां खबर आसा GHR, SSIDC थ्रू आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा थ्रू या दोन डिपार्टमेंटा मदीं हो व्यवहार जाता इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल प्रोक्युअर करपाचें. सो आमचें अशें म्हणणें आसा की रेशमा मॅथ्यून पूजा इंडस्ट्रीजा थ्रू बॅकडोर एंट्री जी आसा ती GHR, SSIDC ही बॉडी जी आसा आपल्या पदाचो गैरवापर करून she has misused her position and procured certain tenders and has supplied electricity material. ताजी इनवॉइसाची कॉपी जी आसा ती आमचे कडेन आसा. कांय तक फुडें आमी करतले म्हणजे इफ आवर डिमांड्स आर नॉट मेट by honorable chief minister we are going to give a memorandum as we said. We will give a memorandum copy to power minister as well because state is a power minister though, so it is a responsible post. So दोगांयकूय आमी मेमोरंडम दितले रायझिंग गोवन सन्स टू स्ट्रेस ऑन द इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी. पॉवर मिनिस्टराचेरूच एलिगेशन केल्यार ताका दितले मेमोरंडम. हय पॉवर मिनिस्टरान करप्शन करता काय ना ताच्या ब्लेसिंगान करप्शन बी कितें जाता तें आमकां पडलेलें ना. पण आमी गोंयकार आणि आमच्या राज्याचो मंत्री तो रिस्पॉन्सिबल. सो ताका ताज्या रिस्पॉन्सिबिलिटीचें भान येवपाक केन्ना केन्ना समाजान उठचो पडटा. सो दॅट बिकम्स अवर प्रायम ड्युटी ऑल्सो. सो ताणें आमकां वेळ दिवंक जाय आणि जो वेळ दिता आसतना मागीर आमी ताका वेळ मेळटकूच ताका वी वील गिव इन द मेमोरंडम. म्हणजे कितें समजा एक निर्णय आमचो जालो जाल्यार आमी रोखडे तुमकां कळयतले म्हणजे तुमकां कळोवनूच फुडलो प्रोसेस जो आसा तो केलो.